आज पर्वरी मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बसका जाली। त्या बसकेन महत्वाचे निर्णय अशे गोयच्या कंपनींनी भरती खातीर जायरात दितना रोजगार विनिमय केंद्राक म्हायती दिवंक ना जाल्यार 5 ते 30,000 रुपया दंड भरचे पडटले। पशुसंवर्धन खात्यान 24 जागे कंत्राटी पद्दतीन भरतले। एक्सपोजिशना खातीर आयिल्ल्या 5 कोटी रुपयांच्या खर्चांक मंजुरी। कोविड काळात उत्तर गोय जिल्लोधिकारी कार्यालयाक आयिल्ल्या 15 लाख रुपयांच्या खर्चाक मंजुरी। म्हापशा अर्बन बँकेची नंदादीप इमारत सरकार 25 कोटी रुपया खर्चून विकती घेतले। गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाक 1.5 कोटी रुपयांची मंजुरी जाल्यार रुआ द ओरेंजा कन्व्हेन्शन सेंटराच्या लिजाक मंजुरी दिल्या। श्रीदेव खापेश्वराचे देवूळ हेर सुवातेर बांदतले हाची कल्पना दिल्ली। आदली समिती निमाणे मेरेन सुवात सुचोवंक ना। आता नवी समिती प्रसाद घेवन सुवात थारायतली। उपरांत 2 दिसांनी देवळाचे बांदकाम सुरू जातले। नवे सुवातेर व्हडले देवूळ बांदतले। हांगा वडाचे नवे झाड लायतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। गंगा न्हंयदेगे जशी गंगा आरती जाता तशी जाता नारव्या संगमाचेर मादयची आरती जातली। पर्यटन खात्यान आध्यात्मिक पर्यटन चालीक लावपाच्या उद्देशान आरती डॅक विकसीत करपाचो प्रकल्प घेतला। दापूचे 5 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगा आरती जाता तशी जाता नारव्या संगमाचेर ही मादयची आरती जातली। गोंयांत आध्यात्मिक पर्यटनाक चालना दिवपाच्या उद्देशान पर्यटन खात्यान हो प्रकल्प हातीन घेतलो। 8 ते 10 म्हयन्यांत नारव्या संगमाचेर हो आरती डॅक उबारतले। हे सुवातेर शंकराची व्हडली मुर्ती उबारतले। हे सुवातेर पुजा मंडप, आरती डॅक, लोकांक बसपाची सुवात, तिकेट काउंटर, कॅफेटेरिया, म्हायती केंद्र, फ्लोटिंग जेट्टी, ल्हान बोटी दवरतले। तशेंच पर्यटकां खातीर हेर सुविधा हांगसर उपलब्ध करून दितले अशें पर्यटन मंत्री हांणी सांगले। सांतिनेज ताडमाड लागसार आशिल्लो गटर स्लॅब परतून कोसळ्ळो। हालींच हो स्लॅब घातिल्लो। स्मार्ट सिटीचे काम बाबत दर्जाचे मणी दापाचो अमित पालेकरान सरकाराक उजरायले। स्मार्ट सिटीचो संजीत रॉड्रिगीज म्हणटा देवाची गुमटी आनी वड सुरक्षीत आसा, कांयच धोको ना। पर्वरीचे देव खापेश्वराचे प्रकरण ताजे आसतनाच आतां सांतिनेज ताडमाड लागसार आशिल्ली देवाची गुमटी, वड आनी गटर स्लॅब परतून कोसळपाची घडणूक घडल्या। ही सगळी स्मार्ट सिटीच्या कामाची निश्काळजीपणा अशें म्हणीत आपाचो फुडारी अमित पालेकरान सरकाराक उजरावन काडला। हे विशीं आपूण येवपी अधिवेशनांत विशय मांडटलो तशेंच संबंदीत कंत्राटदाराचेर FIR नोंद करतलो म्हूण अमिताची शिटकावणी। मजगतीं स्मार्ट सिटीची सगळीं कामां 31 मार्च मेरेन पुराय जावप शक्य नाशिल्ल्याचो अमिताचो दावो। सुरक्षेच्या दृश्टीन कामगारांची सुरक्षा तितलीच म्हत्वाची आसा आनी आमचे कामगार आपलें काम बरे तरेन करतात अशें स्मार्ट सिटीचे CEO संजीत रॉड्रिगीजाचें म्हणणें। आदल्या मंत्र्यान सध्याच्या मंत्र्याक पयशे दिवपाचे प्रकरण गंभीर आशिल्ल्यान ताची CBI वतीन चवकशी करपाची मागणी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कौटणकर हांणी केली। राज्यपालान हस्तक्षेप करून सरकाराक चवकशीचे निर्देश दिवचे अशी मागणी करपी पत्र सुनील कौटणकर हांणी राज्यपाल PI श्रीधरन पिल्लय हांकां धाडला। PA वरवीं मंत्र्याक 15 ते 20 लाख रुपया लाच दिल्ल्याचो आरोप आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकर हाणें मंगळारा केल्लो। तांच्या ह्या आरोपाक लागून सरकारा सयत राज्यांत बोवाळ जालो। मडकयकारान पयशे दिल्ल्या मंत्र्याचें नांव सांगचें अशी मागणी सहकारी मंत्री करतात। मुख्यमंत्री डॉ सामंत हाणें मडकयकार हाणें नांव सांगून आरोप सिद्ध करचे असो उलो मारला। विरोधी पक्षा सयत सामान्य नागरिकूय चवकशेची मागणी करतात। सावड्डेच्या मिराबाग वाठारांत हिंदू मसणभुयेंत उजो लागलो। सावड्डेच्या मिराबाग वाठारांत हिंदू मसणभुयेंत उजो लागून
सुमार 3 लाखांचे नुकसाण झाले. दिवचल साखळी रस्त्याचेर जाल्ल्या अपघातान बुलेट चालक बेळगांवच्या तरणाट्याक मरण आयले. अपघाता उपरांत पळ काडिल्ल्या कार चालकाक अटक करपाक दिवचल पुलिशेक येस आयले. पुलिशेन कार चालकाक अटक करून कार जप्त केल्या. स, 7 आणि 8 मार्च अशे 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमेची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. हवामान खात्यान राज्यात खर वत आणि गरमी वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 5 ते 7 मार्च मजगती खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. हे 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमी वाडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 7 मार्च मेरेन चडांत चड तापमान 37°C उरपाचो अदमास खात्यान उक्तायला. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचोय सल्लो हवामान खात्यान दिला. गोंयांत सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ले असून लोकांनी खास करून जाणटे आनी भुरग्यांनी गरमेच्या उबाळा पासून त्रास जावचे न्हय म्हूण जतनाय घेवपाची गरज आसा. उष्णतायेच्या खडसाणीक लागून हीट स्ट्रोक येवप तशेंच हेर त्रास जावपाची शक्यताय आसता. गरमेच्या उबाळा पासून बचाव करपा खातीर हलक्या वजनाचे, हलक्या रंगाचे आनी सदळ कपडे घालचे. घरांत आनी खास करून रांदपाचे कुडींत हवा खेळटी उरपा खातीर दारां आनी जनेलां उक्तीं दवरचीं. दनपारच्या भारार जनेलाक कर्टन, कपडो वा बेडशीट लावचे. डिहायड्रेशन टाळपा खातीर भरपूर उदक, फळांचो ज्यूस, ताक, लस्सी वा हेर पातळ पेयां पिवचीं. वताक वा गरमेच्या वातावरणांत शारिरीक त्रासांचे चड काम करपाचे टाळचे. दनपारच्या वताच्या भारार शक्य जाता तितले भायर वचपाचे टाळचे. भायर काम करतना वा शारिरीक व्यायाम करतना चड जतनाय घेवपाची गरज आसा. तान लागूंक नासली तरी उदक, ज्यूस पिवचो. पत्र्यांचे छप्पर आशिल्ल्या घरांनी चड गरमी जाता आशिल्ल्यान अतिरिक्त जतनाय घेवपाची गरज आसा. गरमेच्या दिसांनी सोरो पिवपाचे टाळचे. गोंयांत सध्या गरमेचे दीस सुरू जाले असून लोकांनी खास करून जाणटे आनी भुरग्यांनी गरमेच्या उबाळा पासून त्रास जावचे न्हय म्हूण जतनाय घेवपाची गरज आसा. आवयच्या दुधाचेर आशिल्ल्या भुरग्यांक गरमेच्या दिसांनी चड वेळ दूध पाजपाची गरज आसा. 6 म्हयन्यां वयल्या ज्या भुरग्यांक पूरक आहार दिवपाक सुरवात केल्या तांकां मदल्या वेळार थोड्या प्रमाणात गरम केल्लें थंड उदक दिवपाक जाता. ल्हान भुरग्यांक न्हिदपा खातीर घरांतली थंड जागा निवडची. 6 म्हयन्यां वयल्या ल्हान भुरग्यांक दिसभर पातळ द्रव्य दीत रावचे. भुरग्यांक दनपारच्या वेळार वताक खेळपाक दिवचे न्हय. भुरग्यांक वारो घोळपी उक्त्या जाग्यार वा थंड सावळी आशिल्ल्या जाग्यार व्हरचे. तांच्या आंगा वयले नाका आशिल्ले कपडे काडचे. तांच्या कुडीच्या तापमान देंवोवपा खातीर फॅन चालू करून उदक वा जेल्याच्या वयल्या कपड्यान आंग पुसून काडचें.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. राज्यांतल्या खाजगी कंपन्यांनी नोकर भरती खातीर जायरात दिवंक ना जाल्यार वा हाची म्हायती रोजगार विनिमय केंद्राक दिना जाल्यार 5 ते 30,000 रुपया दंड दितले. हे विशींच्या कायदो दुरुस्तीक बिरेस्तारा मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयले. कंपनींतल्या कर्मचाऱ्यांच्या आंकड्या प्रमाण हो दंड दितले अशें तांणी स्पश्ट केलें. खाजगी कंपनींनी गोंयांत नोकर भरती केल्यार ताची जायरात थळाव्या दिसाळ्यांनी दिवची पडटली. तशेंच तांकां रोजगार विनिमय केंद्राक भरतीची म्हायती दिवपूय गरजेचें आसा. खाजगी कंपनींनी चडांत चड नोकऱ्यो थळव्यांक मेळच्यो हे खातीर आमी यत्न करतात. हाका लागून रोजगार खात्या वतीन बेगीनूच एक प्रणाली विकसीत करतले. तशेंच रोजगार निरीक्षकांकूय त्या त्या वेळार खाजगी कंपनीच्या बढतरीचेर लक्ष दवरपाची सुचोवणी दिल्या. मंत्रिमंडळात पशुसंवर्धन खात्यान सहाय्यक पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांच्यो 24 सुवातो कंत्राटी पद्दतीन भरपाक मान्यताय दिल्या. पशुसंवर्धन खात्याक पशुखाद्य महाराष्ट्रांतल्या सहकारी संस्थे वतीन हाडपा खातीर मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. पणजेच्या रुआ दे ऑरिचा कन्व्हेन्शन सेंटर तशेंच 5 स्टार हॉटेलाच्या कंत्राटा विशीं वित्त खात्यान कांय सुचोवण्यो केल्ल्यो. हे प्रमाण दर वर्सा अतिरिक्त 5% रक्कम वाडोवपाचे सुचोवणेक मंजुरी दिली. तशेंच गोंय पर्यटन विकास महामंडळान केल्ल्या युवा पर्यटन क्लब हे कार्यावळीच्या तशेंच विमा सखी कार्यावळीच्या खर्चाकूय एक्स पॅक्ट्रो पद्दतीन मान्यताय दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तपोभूमीच्या सद्गुरू फाउंडेशनाक गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आयोजीत करपाक 1.5 कोटी रुपयांची मान्यताय दिल्या. ही कार्यावळ कला आनी संस्कृती खात्या वतीन आयोजीत करतले. एक्सपोजिशना खातीर आयिल्ले 5 कोटी खर्च पोस्ट पॅक्ट्रो पद्दतीन मंजूर केले. तशेंच कोविड काळांत उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाक आयिल्ले 15.23 लाख रुपयांच्या खर्चाक मान्यताय दिली.
म्हापशा अर्बनाच्या ठेवीदारांचे पयशे परत मेळटले, मुख्यमंत्र्यान सांगले. मंत्रिमंडळान म्हापशें अर्बन बँकेची नंदादीत इमारत 25 कोटी रुपयांक विकत घेवपाच्या निर्णयाक मान्यताय दिली. हे सुवातेर सरकार नवी इमारत बांदतले. हातूंतल्यान आयिल्ले पयशे ठेवीदारांक परत दिवपा खातीर वापरतले. एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपा खातीर 20 लाख रुपया दिले म्हूण मडकयकारान घाल्लो बॉम्ब थंड जावपाचें नांव घेना. गोंयभर मडकयकाराचें हें वक्तव्य आजुनूय गाजता. हे फाटभुंयेर मंत्र्याक विचारल्यार प्रत्येकाची वेगवेगळी जाप. विश्वजीत म्हणटा आरोप कोणूय करपाक शकता, पुरावे म्हत्वाचे. गोविंद गावडे म्हणटा मडकयकार खंय ताका व्हडल्या भावा सारको, ताचेर आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना. बाबूश म्हणटा मडकयकार आपलो इश्ट, मात पयशे स्वता मंत्र्यान मागले काय म्हूण बाबूश विचारता. सुदीन म्हणटा मडकयकाराक मेळून ताचे वांगडा उलयतलो, मागीरूच उलयतलो. रवी नाईक म्हणटा मडकयकाराकूच विचारात. जामीन घेवचो ना अशा मातळ्या खाला वृत्त छापून हाडिल्ल्या एका दिसाळ्याचो ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेन कडक शब्दांत निशेध केलो. पत्रकारितेच्या नांवार लोकांक खुबळोवन घालपाक कित्याक कितेंय बरोवचें न्ही अशें भेंब्रे उलयलो. पर्वरी तिस्क जंक्शना कडेन कंटाना उदकाची मुख्य उदकाची पायपलायन फुटली. ताका लागून हजारांनी उदक लिटर फुकट गेले. उदकाच्या पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम चालू आशिल्ल्याचे PWDचे कंत्राटदारान सांगले. अनमोड घाटार एका धांवते कारीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जाले. तशेंच अनमोड घाटार एका कारीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 6 लाखांचे लुकसाण जालां. देवादयेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना.
मडगाव नगरपालिकेच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या पार्किंग सुवातेन कोयराचेर राशीक उजो लागलो. उजो कसो लागलो तें कळूंक ना. मडगाव नगरपालिकेच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या पार्किंग सुवातेन कोयराचेर राशीक उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण अजून कळूंक ना. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्ल्यान उजो नियंत्रणांत हाडपाक मजत जाली. फाटल्या वर्सा ह्या वाठारांत उजो लागपाचो प्रकार घडलेलो अशें थळावे सांगतात. गोंयच्या रेस्टॉरंट तशेंच शेकांचेर पर्यटकांचे हल्ले वा खून जावपाक लागले जाल्यार पर्यटक गोंयांत येवपाक भियेतले. आमचे लोक भायल्यान चॅक चलोवपाक दितात. कितेंय समस्या जाली काय हे भायले लोक चाकू घेवन हल्लो करतात. हाका लागून गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जातलो. देखून पर्यटन वेवसायिकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलें. असल्या प्रकरणाक लागून आमी टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू केल्ली. गोंयांत येवपी दर एका लेबराचें व्हेरिफिकेशन जावपाकूच जाय. व्हेरिफिकेशन आनी मेडिकल जाल्या बगर कोणेच तांकां कामाक घेवचें न्ही अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. पर्यटन टॅक्सी वेवसाय हो भायल्या लोकांनी न्हय तर गोंयकारांनीच चलोवचो अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. गोंयांत हॉटेलांच्या भायर जी केस्तांवां जाता ती खंय तरी बंद जावपाक जाय जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हरांनी सरकारा कडेन चर्चा करून कितेंय तरी उपाय काडपाक जाय. तशेंच दर एक पर्यटक गोंयांत येता तेन्ना एक बरी याद घेवन परत वचपाक जाय अशें आमदार मायकलाचें म्हणणें. उजगांव कसले वाठारांत 5 वर्सांचे सान पिरायेची चली बेपत्ता जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. बुधवार सावन हे चली बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटा. फोंडें पुलिशेन अपहरण म्हूण ही कागाळ नोंद केल्या. अपहरणाच्या दृश्टीन पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. खंयच्याय देशांत रावपी गिरेस्त लोकांचो आंकडो पळयल्यार भारताचो क्रमांक 4थो आसा. 2024 मेरेन भारतांत 85,698 उच्च संपत्ती व्यक्ती आसपाची अपेक्षा आसा. नायट फ्रँकच्या द वेल्थ रिपोर्ट 2025 प्रमाण तांचो आंकडो वर्साक 6% वाडला. हाचे आदीं 2023 वर्सा देशांतल्या गिरेस्त लोकांचो आंकडो 80,686 आशिल्लो. 2028 मेरेन 9.4% वाड जावन तांचो आंकडो 93,753 मेरेन पावतलो अशें अहवालान म्हणलां. सध्या संवसारांतले 3.7% गिरेस्त लोक भारतांत रावतात. संवसारांतले सगळ्यांत गिरेस्त लोक म्हळ्यार 905,413 अमेरिकेन रावतात. हाचे उपरांत मुखेल भुंयेचेर चीनांत सगळ्यांत चड गिरेस्त लोक आनी जपान आसात.
देशभरात बेगीनूच इलेक्ट्रीक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लँडिंग एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू जातली. हे खातीर भारतान $1 अब्ज कबलात केल्या. ह्या करारा खाला IIT मद्रासांतली इलेक्ट्रीक एअरक्राफ्ट स्टार्टअप ई-प्लॅन कंपनी 788 एअर ॲम्ब्युलन्स पुरवण करतली. ह्यो 788 इलेक्ट्रीक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लँडिंग एअर ॲम्ब्युलन्स भारतांतल्या मुखेल एअर ॲम्ब्युलन्स कंपनीक पावयतले. ह्या विमानांत एक पायलट, पॅरामेडिक, दुयेंती, स्ट्रेचर, गरजेची वैजकी उपकरणां आनी वैजकी किट आसतले. एअर ॲम्ब्युलन्साची गती वराक 200 किलोमीटर आनी दर बॅटरी चार्जाक 110 ते 200 किलोमीटर इतली रेंज आसतली. एअर ॲम्ब्युलन्सच्या पांखांचो विस्तार 8 मीटर आसतलो. देखून ही एअर ॲम्ब्युलन्स घराच्या छप्पराचेर वा रस्त्या कुशीक लेगीत देंवपाक शकता. सर्वायकल पेन ही एक सामान्य समस्या. हातून मान वा खांद्याभोंवतणी दुखता आनी तकली जड जाल्ल्या सारकें जाणवता. ही समस्या आशिल्ल्या मनशाक मान घुंवडावपाक, तकली वयर काडपाक वा कुडीचे हेर सामान्य हालचाल करपाक खूब अडचणी येतात. केन्ना केन्ना हें दुखणें चड काळ टिकता. अशे परिस्थितीन ही समस्या वाडूंक शकता, नाजाल्यार ती सामकी गंभीर जावंक शकता. द लॅन्सेट ह्या दिसाळ्यान उजवाडाक आयिल्ल्या एका अभ्यासा प्रमाण 2020 संवसारभरांतल्या 203 दशलक्ष लोकांक सर्वायकल पेनाची समस्या जाली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11